आम्ही टाटा बरोबर टायअप केला and they are spending approximately 160 crores of rupees. भितरले 75 crores of rupees ऑलरेडी तेंच्यांनी स्पेंड केले. आमकां वेगवेगळे इक्विपमेंट दिले. आम्ही एडिशनल 75 crores of rupees भितर घालता, म्हणजे 230 crores of rupees ITI अपग्रेडेशना खातीर आमी मोडटा. 50% ऑलरेडी काम कंप्लीट जालें आनी पूर्ण 11 जाग्यावयल्यो ITI ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो वेल इक्विप्ड आनी विथ द न्यू स्कील सेट्स आमी त्यो तयार करता. ताच्या खातीर ताज ग्रुपा बरोबर टायअप करून आमी हॉस्पिटॅलिटी कोर्स येता त्या 15 जुलयच्या उपरांत नवीन हॉस्पिटॅलिटी कोर्स ITI इन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर आनी ITI इन हावजकिपींग हो आमी कोर्स इंट्रोड्यूस करता, जेणे करून 6 months इन ITI आनी 6 months ट्रेनिंग इन ताज हॉटेल्स अशा पद्दतीचो नवीन कोर्स आमी आतां इंट्रोड्यूस करता, जेणे करून हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत स्कील सेट्स किंवा आमकां चड ह्युमन रिसोर्स ही तयार जावची म्हणून आमी हो कार्यक्रम वर्ल्ड स्कील डेचो कार्यक्रम आमी कला अकादमींत मनयता. तेज्या निमित्तान वेगवेगळ्या कंपनीज हांचेंय फेलिसिटेशन करतले. वेगवेगळे भुरगे जे स्कील सेटान तेंच्यांनी एक्सेल केले तांचेंय फेलिसिटेशन दवरतले. हे ITIन दवरला आनी हो कार्यक्रम सगळ्या ITIंतल्यान लायव्ह स्ट्रिमींग जातले. बाकीचे भुरगे थंय सगळे जाण हो कार्यक्रम ITIंतल्यान वर्च्युअली पळयतले. वेगवेगळ्या हेडमास्टर्स, वेगवेगळ्या हाय सेकंडरी प्रिंसिपल्स आनी स्टाफ हांकां मुद्दामून आमी थंयसर एक प्रेजेंटेशनूय लायतले. वेगवेगळ्या ITIंनी कशा पद्दतीचे इक्विपमेंट्स आमच्या कडेन एवेलेबल आसा ते मुद्दामून येवन पळोवचे. तुमीय बी ते पळोवन सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवचे, जेणे करून आमी जे स्किलींग, रिस्किलींग, अपस्किलींग हाचेर सातत्यान भर दिता. ओके, ताच्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या जाणी ह्या कार्यक्रमाक फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर ह्या कार्यक्रमाक येवचें.